national game is the 37th game. Okay, years. आमची संतोष ट्रॉफी 77 years. We already got a gold. आयज आमकां GFA 63 years, 64 years जाली. बट आमचेशी एक दुलेर ग्राउंड आसा. GFA चलोवपाक 3.5 to 4 crores लागता annually. लास्ट 1 year आमकां गव्हर्मेंटासून only 12 lakhs funding मेळ्ळें आसा. In India, we are the highest league conducting organization. GFA प्रेसिडेंट म्हारग पडलो तुमकां सगळ्यांक ह्या कार्यक्रमान गुड मॉर्निंग म्हणपाची इच्छा दिसता, बट यू नो हो कार्यक्रम तुम्ही केन्नाय पळोवंक शकता. बट जस्ट टू मेन्शन दॅट ही सकाळ आसा, आमी अशा एका मतदारसंघान आसा, बिकॉज राजकारण हें आमचें म्हाका दिसता इट्स इन द DNA म्हणून हांव मतदारसंघ म्हणटा. फुटबॉल ग्राउंड सुंदर असो आसा म्हाज्या फाटल्यान. ते प्रॅक्टीस सेशन चालू आसा. नॅशनल गेम्सीचे जे प्लेयर्स आसा, मेन्स आसा, ते हांगासर प्रॅक्टीस करता. हांव आसा अशा ग्राउंडाचेर जो आसा बाणावले मतदारसंघात. आता बाणावले मतदारसंघ म्हटलं कोणाचो बाल्य किल्लो हो वेगळो सांगपाची गरज ना. आणि ह्या राजकारण एका गोष्टी खातीर मेन्शन करता की ज्या व्यक्तीन ताका GFAच्या इलेक्शनान हरयलो तो व्यक्ती म्हाज्या बरोबर आसा. आणि फुटबॉलाच्या मैदानाचेर हरयलो ते म्हळ्यार दोतोर कायतान बाब फर्नांडीस. कायतान बाब, थँक्यू व्हेरी मच फॉर जॉयनिंग. इट्स अ व्हेरी ब्युटिफूल मॉर्निंग. आणि जशें पळयलां फाटल्यान प्लेयर्स आर प्रॅक्टिसींग. अँड एक आवर्जून विचारता, दो इट्स अ ऑकवर्ड कॉम्बिनेशन दॅट यू आर ऑन द होम टफ ऑफ मिस्टर आलेमाव and you have been president and you are completing 1 year in the office. How does it feel? Thank you very much रोहित बाब. प्रुडंट ऑलवेज सपोर्ट केला आमकां आनी असोच तुमी फुटबॉलाक सपोर्ट करीत रावचो. होम टफ ऑफ अवर चचिल बाब, ही इज सिनियर मोस्ट. आनीक इलेक्शनान कितें जालें सगल्यांनी पयलें. आमचे सगळे क्लबांनी म्हाका लिडर म्हणून तेंचो क्लबाचो म्हाका निवडून दिलो आनी थंपींग मेजॉरिटी दिली. आनी आयज आमी 1 वर्स आमचें कंप्लीट करता. खुशी भोगता गोंयकारांक, आमच्या फुटबॉल मोग्यांक कितें तरी आमचें लॅकींग आसलें तें दिवपाक आमी फुडें सरले. आनी तुमी म्हाका एक्सेप्ट केलो आनी आय एम हॅपी. आनी आयज आमी आमची नॅशनल गेमीची तयारी करता. बरें दिसता. इट्स अ गूड डे. न्यू बिगिनींग म्हणटा तशें दुसरें वर्स चालू जातलें आमचें. ओके. सो कायतान बाब, इट वॉज अ बिटर बॅटल. ओके, तो विशय जर सोडलो जाल्यार तुमकां तसो फुटबॉलाचो तरी तुमचे इट्स इन युअर DNA. म्हाका दिसता प्रत्येकाच्या DNAन आसा तो. बट एडमिनिस्ट्रेटीव जे लिडरशीप म्हणा ती तुमच्यान अशी लोकांनी पळोवंक नासली ॲट अ मास लेवल. म्हणजे गोंया सारके राज्यान एक्रॉस लेवलाचेर ती पळोवंक नासली. दुसऱ्या सायडीन पॉवरफूल पीपल आसले हू आर बीन देर बीन इन दॅट स्पोर्ट. एक्सेप्टन्स फ्रॉम द क्लब्स, एस्पेशली विलेज क्लब्स म्हणा किंवा अर्बन क्लब्स म्हणा, हे जे एक्सेप्टेबिलिटी जाल्या त्या टायमार डिफिकल्ट आसली इलेक्शन लढताना काय त्याच्या नंतर आतां कन्विन्स करताना डिफिकल्ट जाल्या 1 वर्सान? पयलीं डिफिकल्टी आसली आनी आतां एवरी क्लब एक आउट ऑफ 195 क्लबांचे एक 5 क्लब सोडून एवरी वन इज हॅपी. जे आमचें एडमिनिस्ट्रेशन चल्लां, सी आमी स्वताच आमकां प्रेज करपाक नाका, बट क्लबांनी जे आमी करून दाखयलां लास्ट 1 वर्साक, जे म्हणा तुमी स्पेशल कित्याक म्हणटा हांव, लास्ट 5 वर्साचो प्रायज मनी दिवंक ना. एक खंयचोच टोर्नामेंट जिखता आनी ताका प्रायज मेळना 5 वर्सां, ती आमी करून दाखयल्ली आसा. आनीक ज्यो लिगी गोंयचे हिस्ट्रीन जावंक ना इन शॉर्ट स्पॅन टायमान. 826 लिग्स. इट्स अ नॉट इजी. वी हॅव मेड इट. आनी जे आमी आमचे क्लबांक जितले 195 क्लबांक मॅनिफेस्टो दितलो तितूंतलो ऑलमोस्ट 90% आमी 1 वर्सान आमचो एक कंप्लीट केल्लो आसा मॅनिफेस्टो. ओके, मॅनिफेस्टोचेर हांव विचारता की बारीक आय रिमेंबर जेन्ना आमी इंटरव्यू केल्लो तुमचो मॅनिफेस्टो, आनी हांवें म्हटलेलें की म्हाका दिसता GFAच्या इतिहासान तुमचो पयलो मॅनिफेस्टो आसतलो. आय होप इट वॉज नॉट द लास्ट मॅनिफेस्टो, बिकॉज तो पयलो जालो आनी तातूंत तुमी बारीकांतली बारीक गजाल ती व्हडल्यांतली व्हडली गजाल फेज वायज तुमचो अप्रोच आसलो. यू आर द पर्सन हू सेड माय सेक्रेटरी इज सॉर्टेड, ही वील मॅनेज द एंटायर थिंग. म्हाजें एडमिनिस्ट्रेटीव सेक्शन इज सॉर्टेड. ग्रासरूट लेवलाचेर तुमचें काम आसलें. एक सिंपल गजाल की प्रत्येक प्लेयराक पणजे येवचें पडटालें रजिस्ट्रेशन करपाक. तुमी म्हटलें की आमी डिसेंट्रलायज करतले.
तो जालो आनी जावन त्या प्लेयरांक कितको बेनिफीट जालो एस्पेशली पेडण्या म्हणा किंवा काणकोणचे प्लेयर्स जे पयसच्यान येताले तांकां कितको बेनिफीट जालो? सगळे प्लेयर आर व्हेरी हॅपी. आमी मडगांव म्हणले, मडगांव स्टेट ऑफ आर्ट ऑफिस केले. तितून आमी सगळे प्लेयरांक आयज CRS सिस्टमाचेर घातले. हें केन्नाच जावंक नासलें. हुंचे आमचे जितले लिगी आसा आयज त्यो सगल्यो लिगी CSRचेर आसा. आनीक तांकां परतून काड्डां व्हरपाची जरूरत ना. मडगांव आमी ऑफिस केलें, वास्को आमचे कलिगाच्या ऑफिसान, सिकिताच्या ऑफिसान थिंगासर आमी चालू केलें. प्लस म्हापसा आमी CRS सिस्टम केली आनी पणजी जे आमी प्रॉमीस केल्ले ते ऑलरेडी फुलफील केले. ओके. आनी तेतून न्यू लिग्स जे आमी म्हटलेले यंग ग्रासरूट लेवलाक कशें हें करतले. आयज ग्रासरूट लास्ट इयर आमी अंडर-14 वुमन्स गर्ल्स टोर्नामेंट केलो. तेतून आमकां फामाद आमचे पल जशे चेडूं मेवले आनी तेंच्या कारणाक लागून आयज आमी आफ्टर 22 इयर्स हिस्ट्री केली जयपुराक वचोन, ती ट्रॉफी हाडली. सो हेज्याहून खुशीची खबर मिन्स आमकां हॅपिनेस जे गोंयकारांक 22 वर्सांनी मेळोंक नासले ते आमचे टेन्युअराक मेळ्ळे. आनी ग्रासरूट लेवलान जे बेसीक तांकां कितें जाय तें आमी सगळें प्रोवायड केलें आनी दे आर ऑल्सो व्हेरी हॅपी. नाव आतां थोडे पेरंट्स आतां आमी जितली तुमी जाणा आसतले सगल्यो आमच्यो टिमी भायर ट्रॅवल करपाक वयता. वी सेंड देम बाय एअर. हें पयलें हिस्ट्रीन जावंक नासलें. इवन अंडर-13 गर्ल्स 15, 17 सगळीं भुरगीं हॅपी आसा आनी भुरगीं सोड तेंची पेरंट्सूय आतां मोटिवेशन जाल्ले आसा. आरे आमचे चेडूं आमचो चेडो खेळटा फुटबॉलान, आमी धाडया ताका, कित्याक बरें कितें घडोवन येयल्लें आसा म्हणून इन गोवन फुटबॉल. सो आय एम व्हेरी हॅपी एंड इन कमींग डेज ऑल्सो ग्रासरूट लेवल जो आसा तो आमी स्ट्रॉंग केल्यार आमकां नॅशनल लेवलाचेर जी बरी टीम आसा ती आमी दिवपाक शकतले. ओके. एक मुद्दम विचारता हांव, खंयचोय स्पोर्ट जावं किंवा खंयचेंय कितें जावं, बरेचदा अशें जाता की जो पर्यंत आपल्या वाड्या वयले म्हणजे आपलो वाठार जर आपल्या माथ्यार उचलून घेयना किंवा सरकार उखलून घेयना तो पर्यंत आपूण असो कितें अचीव केलें अशें आपल्याक स्वताक तरी दिसना. हें हांवें खूबदां बरेचदां पळयलां. तुमी जे हें फीट अचीव केलें एस्पेशली जयपुरान जेन्ना गर्ल्स टीम तुमची इतकें अचीव केलें जे 22 वर्सां जावंक ना तें तुमकां मेळ्ळें. तुमच्या फ्रेटर्निटीन डेफिनेटली सेलिब्रेट केलेंच आसतलें. सरकारान बीन तेंको दिलो. एक व्हडलें दूख म्हणल्यार म्हाका मिन्स आय वील बी सेंटिमेंट लायक नो आमची माणकुली भुरगीं वचोन जयपुराक जिखोन येयली. एक गव्हर्मेंटाक आमचें नांव चीफ मिनिस्टराक नाजाल्यार स्पोर्ट्स मिनिस्टराक एनी पॉलिटिशनाक आमच्यो 3 MLA आसा वुमन्स आमी म्हणटा गर्ल्स चायल्डाक फुडें घालपाक जाय म्हणून आमचें नॅशनल हाडलें आमी. आय एम नॉट इंट्रस्टेड. वी ऑलरेडी गॉट अ गोल्ड फ्रॉम आमची माणकुले भुरग्यांनी दिली आमकां. सी दोतोर आमचो प्रमोट करपाक जाय तो हें करता बट एक आमचे गव्हर्मेंटाक कटसी ना. ही 22 वर्सांनी ट्रॉफी घेवन येयल्या आनी कोण ती सिनियर न्हू आमची माणकुली भुरगीं आनी गर्ल्स. तुमकां टायम ना तांकां विश करपाक या इवन सोडाक एक विश करा मरे. सी आमचे GFAन कितें करपाचें आसा ऑलमोस्ट 400-500 लोक येयले एअरपोर्टार तांकां रिसीव करपाक. ओके. बट गव्हर्मेंटाच्या सायडीन म्हाका सांगपाक दूख लागता जे गव्हर्मेंटान केलां आमच्या गोवन फुटबॉलाक हें म्हाका दिसता कोणेंच करूंक नासलें. अरे तांकां तुमी मोटिवेशन दिलें. तुमी उलयता कितें तुमी सांगता आमी गर्ल चायल्डाक एज्युकेशन दितले हें फुटबॉलान ती बरी खेवली एनी स्पोर्ट्सान ती बरी खेवली तुमी तांकां एप्रिशिएट करिना कशी हें जातली तेंची. बट इट इज अ सॅड लायक आमचे गोवा गव्हर्मेंट इवन ऑफिसरांनी कांयच आमकां हें करूंक ना. बट इट्स ओके. वी वील डू आवर बेस्ट फॉर गोवन काम उरचें ना ते कंटिन्यू उरतलें. सी गव्हर्मेंट सपोर्ट करता. गव्हर्मेंटान आमकां जायते वादा केले करता म्हणून बट आयज पर्यंत कांयच करूंक ना. तुमकां सांगपाक म्हणल्यार दूख भोगता आमकां संतोश ट्रॉफी हिंगा होस्ट करपाक इतले त्रास केले ते आमी केन्ना चिंतूंक नासले गव्हर्मेंट अशें एगेन्स्ट फुटबॉल वचपाक शकता म्हणून. आनी इट इज व्हेरी सॅड फॉर गोवा अँड गोवन फुटबॉल ऑल्सो. बट कायतान प्रत्येक
मनशाक म्हण किंवा प्रत्येक फ्रेटर्निटीक म्हण किंवा प्रत्येक एका चॅलेंजीस हे असतात. संतोष ट्रॉफीचे तुम्ही उल्लेख केलो. युजली तुम्ही तिलक मैदान म्हणा किंवा आणि खंयच्या वेगळ्या मैदानाचेर तुम्ही ते करतले आसले. बिकॉज सरकार सेड नॅशनल गेम्स आसा किंवा आनी कितें रिजन दिलें थंय मातसो तुमचो भितर GFA वर्सीस गव्हर्मेंट मातसो टसल जालो. त्याच्या नंतर इट सेटल डावन हियर रायट. कितें डिफरन्स पळयलो तुमी? लेट अस फायंड लेट अस फायंड द प्रोज एंड कॉन्स मागीर या आमी. ह्या जेन्ना ग्रावंडाचेर संतोष ट्रॉफी जाली तेन्ना लोकांचो कसो सपोर्ट मेळ्ळो तुमकां? लोकांची कशी उमेद भागली? सी लोकांची उमेद अशी भागली की आमी विलेजीन संतोष ट्रॉफी हाडली म्हणून. सो एंटायर बेनावली हांव थँक म्हणटा जे लोकल बेनावलीचे लोक आसा 3,500-4,000 हजार लोक येयले. सेम आमी तिलक मैदानान केल्ली जाल्यार हेच 10,000 लोक जावपाचे. कित्याक संतोष ट्रॉफी आमचे गोंयकारांचे फुटबॉल म्हणल्यार संतोष ट्रॉफी. नॅशनल गेम हे पॉलिटिशनाक लागता. आमकां इट इज नॉट सी नॅशनल गेम म्हणल्यार नॅशनल गेम इज 37 गेम ओके इयर्स. आमची संतोष ट्रॉफी 77 इयर्स. सी एज अ इट इज फॉर फुटबॉल फ्रेटर्निटी दॅट इज लायक अ डू ऑर डाय. आनी संतोष ट्रॉफी होस्ट करपाक इट इज अ प्रायड. बट आमचे गोवोरमेंटान इतले डिसअपॉयंट केले आमकां. बट ओके गोवोरमेंट आमचो CM आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर आमचे आमी मॅनेज केले आनी खेवले. हिंगा विलेजीस जाल्ले जाग्यार केन्ना 4,000 लोक जावंक ना. 4-4,500 ते हाडून येयले आनी मोटिवेशन दिलें आमकां प्लेयरांनी. लोकांनी सपोर्ट केलो फूल आनीक आमी जिखले क्वॉलिफाय जाले. आय एम हॅपी फॉर दॅट. ओके बरें. फंडींग एक व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल. सरकार आसा, सरकारात प्रॉमीस करता, सरकाराचें काम आश्वासन दिवपाचें. ते मटेरियलायज जालें न जालें कायतन बाब तुमी जेन्ना हेल्म्स ऑफ अफेअर्स म्हणजे तुमी म्हटलें की फाटलीं 5 वर्सां प्रायज मनी दिनासले ते आमी दिवपाक शकले. बाकीचे आमी वेगवेगळे नवे उपक्रम इन्क्लूड केले तातूंतल्यान आमकां फायदो जालो. हांव एकूच विचारता की तुमचो ऑब्वियसली प्रायवेट सेक्टरा कडेन आउटलूक बरो आसा, तुमचे कॉन्टॅक्ट्सूय बरे आसा, तुमचें असोसिएशन FC गोवांतल्यान त्या माध्यमांतल्यान तुमकां मेळ्ळें. गोवा प्रोफेशनल लीग म्हणा किंवा बाकीचे जे मेंटेनन्स ऑफ फुटबॉल क्लब्स म्हणा किंवा तेंचे ग्राउंड्स म्हणा ताचे विशय तुमी कशें हें मॅनेज करता? बिकॉज ही तारेवयली कसरत. बिकॉज हें सगळें मॅनेज करचें पडटा. एवरी टायम कायतान बाब कांट बी अ सुपर हिरो रायट. सी आतां पर्यंत ग्रावंड आमकां इज अ मेजर इशू. आयज आमकां GFA 63 इयर्स 64 इयर्स जाली. बट आमचेशी एक दुलेर ग्रावंड आसा. आनी गोंया गोवोरमेंटान 200 ग्रावंड बांदल्या. तेतूंतले 4 मोजकेच ग्रावंड मेंटेन आसा. सो आमी प्रपोजल दिलो गोवोरमेंटाक आमकां 11 ग्रावंड दिवचे म्हणून. सो एंड ऑफ द डे गोवोरमेंटाचो प्रोसेस आमी एग्रीमेंट तेंच्यांनी कितें फीस जाली ती आमी सायन करपाक रेडी जाले. बट इट इज इन प्रोसेस. सो तें चालू आसा. दुसरें आमकां आयज इन 1 इयर आमी 2 नॅशनल केली. एक वुमन नॅशनल जेन्ना आमी पर्सनली CM सराक मेवले आनी सांगलें आमकां सपोर्ट कर, आमचेशी पयशे ना. ऑलरेडी -71 lakhs आसा प्लस 44 lakhs आमकां प्रायज मनी दिवपाचें आसा. सो तेंच्यांनी सांगलें वुमन्स आमी होस्ट करता आनी आय एम थँक टू देम. तेंच्यांनी आमकां PNG ग्रावंड दिलो म्हणून. फर्स्ट टायम आफ्टर 1977 फाटल्यान आमी होस्ट केली गोंयांत. सो ती एक होस्ट केली. मागीर आतां आमी संतोष ट्रॉफी 2 पार्टिसिपेशन जाले आनी दोनी हितून फर्स्ट रावंडान क्वॉलिफाय जाले. बट प्रॉब्लेम कितें आमकां एसोसिएशन GFA चलोवपाक 3.5 to 4 crores लागता एन्युअली. लास्ट 1 इयराक आमकां गोवोरमेंटासून ओन्ली 12 lakhs फंडींग मेवल्लें आसा. हेजेर कळोन येता गोवा गोवोरमेंटाचो इंटेन्शन कितें आसा फॉर फुटबॉलाक सपोर्ट करपाक. सी आमकां एश्युरन्स दिल्लें आसा. बट जेन्ना ते प्लेटीन पडना तेजो ते तोंडान पडपाक जाय. आमी म्हणटा न्हू कितें एश्युरन्स दिलें आनी तुका मेवना तेजो यूज ना. फुटबॉलाचें पोट भरचें ना. सी एक मॅच आमकां गोवोरमेंटान गोवोरमेंट ऑफिशलान चिंतपाक जाय. एक गेम ऑर्गनायज करपाक आमकां 12,000 कॉस्ट पडटा. रेफ्री वी हॅव अरावंड 1 lakh people वर्किंग इन फुटबॉल. इट्स अ बिग इंडस्ट्री. 2 लाख आमचे प्लेयर रेजिस्टर्ड आसा. ओके आनी 34,000 प्लेयर्स आतां खेवता सद्याक प्रेझेंटली. इट्स अ बिग इंडस्ट्री. सो ते अशें चिंतिना
बाकीचे इंडस्ट्रीन ते कितें करपाचें आसा करून दिता बट फुटबॉलाक म्हाका हंबल रिक्वेस्ट आसा आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ह्या CMान हेजेर मातशें लक्ष घालचें आनी तुमी आमकां बजेटान जे 6 crores दिता म्हणून सांगल्या ते बेगीनचे बेगी दिवचे सी आमी GFA इन इंडिया वी आर द हायेस्ट लीग कंडक्टींग ऑर्गनायझेशन आमच्यो 16 लिगी जाता सो तितून आमचे अंडर 13 आसा अंडर 15 आसा अंडर 17 आसा मागीर सिनियर आसा आनी स्कुलान आमी जायते मोटिवेशन दिता आमचे कोचीस आसा डिपेंड अपॉन ग्राउंड मॅन आसा ते तुमी पयशे 50-60,000 एम्प्लॉयमेंट जनरेट जाता हितून सो तुमी आमकां अशें फुटबॉल म्हणून सायडीन केले गव्हर्मेंटान तेच सी इट इज लायक दोगांय आमी मेळोन लेट्स वर्क टुगेदर गव्हर्मेंट आनी GFA फुटबॉल आमची लेगसी आसा जी आमी उलयता आतां नॅशनल गेम फाल्यां आमचे कितें वयर खाला जालें आमकां म्हणटले आमी वी वॉज नॉट प्रिपेर्ड इट इज नॉट डॅट तुमी आयज येवन सांगता 3 म्हयने पयलीं आमी नॅशनल गेम करता आनी तुमी गोल्ड हाडपाक जाय तशी मेवची ना वी हॅव टू मेक अवर ग्रासरूट स्ट्रॉंग करपाक जाय सो तो आमकां लास्ट इयर आमी चालू केल्ले म्हणून हे वर्साक अंडर 17 गर्ल्स आमकां रिजल्ट मेळ्ळो आसा सो अशें तुमी मोटिवेशन केलें आमकां पयशे दिले हे 6 crores तुमी बजेटान आमकां अनावन्स केल्ले ते फुटबॉलाक वी वील बी एबल टू मेंटेन दीस लेगसी. So basically what you're saying is you have to not just say but you will also have to act. Yes. And it should reciprocate more importantly. सरकार म्हणता की Goa is a destination for sports now. Will as a GFA president तुमकां कितें दिसता? सी सरकार दिता जायती आतां आमी संतोष ट्रॉफी हाडली गोंयान आमच्यो 6 टीम पार्टिसिपेट जाल्यो सो एक टिमीक 50 रूम लागता आमकां ओके सो टुरिजमाकूय आमी हेल्प करता ओके सो सरावंडींग बेनावली सगळीं हॉटेलां बूक आसली ओके मागीर तांकां जेवण लागता ते सगळे गोंयचे युटिलायज जाता टुरिजम मिन्स म्हणटा स्पोर्ट्स हें आनी तुमचें कंट्रिब्युशन आसचें ना सो कांय यूज ना सी आमकां घोशणा करपाक जाता बट तूं एक्ट जावन फंडींग दिवचो ना खंयचे स्पोर्ट्साक तें फुडें वयचो ना आनी आमी कितें गोंयची फुटबॉल इज अ स्पोर्ट्स गेम आं सो तेका तुमी हें करचो ना जाल्यार बाकीच्या स्पोर्ट्साक तुमी कशें मोटिवेट करतले तेंच म्हाका हें आसा आनी इन कमींग डेज आमचो यंग डायनामीक CM आसा तेका कळटा कितें जाय तें बट हे वर्साचे हेणे निमित्तान तरी तेणें आमकां सपोर्ट करचो अपार्ट फ्रॉम ग्रावंड आमकां ते सपोर्ट करताच फायनान्शियलूय सपोर्ट केलो जाल्यार we will make sure that in coming days we will get the Santosh Trophy back to Goa. सरकाराक जर आता सायडीक काडलो आनी हांवें म्हटलें की वॉट इज GFA डुईंग मे बी क्रिएटींग IPs क्रिएटींग प्रॉपर्टीज क्रिएटींग सम लीग्स गोवा प्रोफेशनल लीग इज वन सच ब्युटिफूल एग्जाम्पल त्या माध्यमांतल्यान आमकां रेवेन्यू येतलो GFAक रेवेन्यू येतलो आनी ऑब्वियसली ते त्या माध्यमांतल्यान क्लब सस्टेन जातले एक्रॉस गोवा तेजेर कायतान बाब काम करता सी आमी पयले तरी ग्रावंड आमचे करपाक तयारी चालू आसा सी आमी आतां आमकां बिचोली MLA डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टीन हेल्प केल्लें आसा ही इज अलॉटींग प्लेस टू अस सो आमचो आनीक ग्रावंड जातलो लोकलांक घेवन वांगडाक घेवन ते 10 to 15,000 लँड दितले तेजेर आमी GFA वील क्रिएट अ इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी लोकलांकूय जातलें सो म्हजें विजन कितें आसा एवरी विलेजीन फुटबॉल वचपाक जाय ऑलरेडी आसा बट तो प्रोफेशनल वेन ना खेळता सगळे एवरी विलेजीन तुमी वचून पळय पोल दिसतले तुमकां आनी भुरगे खेळता हय आसता सो ते आमकां कन्वर्ट करपाक जाय आनी वी हॅव टू गिव देम बेटर इन्फ्रास्ट्रक्चर सो दे कॅन थिंक दॅट वन डे फ्रॉम बिचोली मागीर वाळपय पेडणे असले विलेजीन काणकोणसून बरो प्लेयर फुडें येवचो आनी आमचे स्टेटीक आनी देशाक खेळचो म्हणून अपार्ट फ्रॉम दॅट सी गोवा बीन अ स्मॉल स्टेट स्पॉन्सरर येना प्रॉब्लेम कितें आसा तांकां तो जितलो हें मेळपाक जाय आउटकम या तो मेळना म्हणून आमी जायते जाणांक अप्रोच केले इवन CRS आमकां CSR दी म्हणून आमी जायती ट्राय केली बट टील नाव नथींग मटेरियल सी आमी प्लॅन दिले तुमी आमी वी कॅन गिव दीस लास्ट 2 वर्सां आय एम ओन्ली GPLाक स्पॉन्सर करता कित्याक दुसरो ना जाल्यार कितें हें करतले सो वी हॅव टू वर्क
आनी गोवोरमेंटानूय हेजेरूय हांव सांगता कितें गोवोरमेंटान तांकां CSR येता ते आमकां थोडे डायवर्ट करचे आनी मोटिवेट करपाक गर्ल चायल्ड या बॉय चायल्ड Correct. ताका सपोर्ट करपाक तुमी फुडें येवचे दॅट इज माय आनी सेम आमचेशी कितें पयशे येयले वी कॅन डायवर्ट दॅट मनी टू आमचे विलेज लेवल क्लब दॅट इज म्हजी प्रायोरिटी आसा समज आतां डिसेंबरान आमकां जे जानेवारीन आमचे ऑनरेबल CM अलॉट करता 6 crores वी कॅन गिव सम मनी टू आमचे रजिस्टर्ड क्लब Correct. हू इज फुलफिलींग ऑल क्रायटेरिया ते आमी दिवपाक रेडी आसा. सो आय थिंक कायतान बाबा वन इंटरेस्टिंग थिंग इज तुम्ही एक वर्साचो प्रवास हो स्वता पळयला देर हॅव बीन डिफिकल्ट टायम्स यू आर मॅनेजींग थिंग्स फ्रॉम युअर बिकॉज इट इज यू आर पॅशनेट फॉर फुटबॉल बट हो GFA प्रेसिडेंट म्हारग पडलो तुमकां कित्याक फाटले आतां तुमी स्पॉन्सर करता तुमी आतां म्हटलें की -77 आसा -44 lakhs आमकां प्रायज मनी आसा सो इज इट अ लॉस मेकींग एंटिटी फॉर कायतान बाब एज अ पर्सन आय एम आस्किंग एज अ इंडिविज्युअल. See, it is not like आमकां पॅशन आसा आय हॅव गिवन एश्युरन्स टू माय क्लब्स जो लास्ट 10 वर्सां फुटबॉल आवट जाल्लो आय एम हॅपी हांव येवन परतून तो आयज एवरी विलेज एवरी रिवायव जालो म्हणून आय एम हॅपी आसा आनी इट वील कम सी लॉस मेकींग फॉर मी बिजनस इज दीस इज नॉट माय बिजनस आय एम हियर टू सपोर्ट माय फुटबॉल फॅटर्निटी आनी आमचे काळजान आसा फुटबॉल आनीक प्रॉफीट आनी लेट क्लब ऑल्सो कम फॉरवर्ड आतां आमची इन आयडियाज आतां आमी आमची पयले आय लिगान टिमी आहल्यो सो आतां आनीक एंट्री दिल्या आमी परतून आय हॅव फॉट वीथ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन स्पोर्टींग इज पार्टिसिपेटींग एगेन डेम्पो ऑलरेडी आसा आयत लिगान सो हे सगळें आमी तयार करता सो आय एम हॅपी आनीक पयशे पळय आमचें कितें जाता तें आमी करपाक जाता एज अ पॅशन बट समवेर गोवोरमेंट शूड कम फॉरवर्ड एंड सपोर्ट इट म्हाका पॅशन आसा आख्खे गोंयकाराक पॅशन आसा आनी गोंयच्या गोवोरमेंटाकूय पॅशन आसा कित्याक ISL जेन्ना जाता ते पास मागपाक वयता तेन्ना तेंच्यांनी चिंतपाक जाय अरे फुटबॉलाक आमी कितें कंट्रिब्यूटूय करपाक जाय एज अ गोवोरमेंट एज अ टुरिजम इंडस्ट्री स्पोर्ट्स आनी फिटनेसाचे हे दवरून सी आमी आतां 300-400 crores नॅशनल गेमींग मोडटा तेच आमकां एक 10 कोटी दिले वर्साक वी कॅन ह्यो अश्यो मेडली आसा नॅशनल गेमींग एक्सपेक्ट वी वील मेक एवरी इयर 3 medals फ्रॉम इंटरनॅशनल competition and national competition. National games जे तुम्ही उलयले both boys and girls teams are participating in national games And beach also. And beach also. What is the prospects? What Caetano Baba feels? See, first of all, in my tenure, my girls has given me already medal. I am happy with that. This is my boys are very good, and they are upcoming. We have put all new squad. सो यंग टॅलंटाक आमी चान्स दिल्लो आसा कित्याक आमकां टायम कमी आसले कारण संतोश ट्रॉफी आनी हे क्लॅश जाले आमकां टायम मेळोंक ना बट वी आर प्रिपेर्ड आनीक ऑब्वियस गोल्ड मेळोलें इज लायक कोणाचें बट वी आर इट वील टेक टायम टू गेट अ गोल्ड फॉर गोवा इफ वी प्रिपेर्ड टुडे in 3-4 years 100% we will get gold in football of national. Now for this particular national games you have the best pool of talent playing. Yes, we have, but they are young. But we require more time. Okay. We are not prepared. Okay. कित्याक लास्ट तुमकां सांगला तशें लास्ट 10 वर्सान जो फुटबॉल खाला गेल्लो इट इज जस्ट आतां इट इज कमींग लायक अ स्टेप बाय स्टेप बट म्हणून हांव सांगता कित्याक मागीर फाल्यां आमचे मिनिस्टरांनी सांगपाक नाका गोवा इज नॉट डुईंग गूड for national game. We as a GFA, we are putting full our effort, our full entire executive committees, day and night, like they are working to give them player the best facility. रावपाची तेंका खावपाचे see we can give them best facility. Performance is what they have to if they give 100% जे आता आमचे भुरगे खेळतात ते 100% दिले we will 100% win the gold. तशीच आमची गर्ल्स
इट्स अ गूड फन. दे आर प्लेइंग. इवन लास्ट टायम जेन्ना आमी नॅशनल गेम गोंयान केली, एक मॅचीक लागून मातशें आमी आवट जाली. बट दीस इयर दे वील मेक द बेस्ट यूज ऑफ इन गोवा, बिकॉज नॅशनल गेम इज होस्टेड इन गोवा. आनी आमी क्वॉलिफाय नासले, बट बिकॉज वी आर होस्ट, टॉप 8 टिम्साक चान्स पडटा तेतून. सो आमी होस्ट आसले कारण आमकां चान्स मेळलो. बट इन कमिंग इयर वी वील मेक दॅट वी वील बी इन द टॉप 8. आनी नॉट दॅट होस्टींग म्हणून आमकां चान्स मेळपाक. म्हजी टार्गेट आसतली आमकां डायरेक्ट एंट्री मेळपाक जाय म्हणून. कायदर बाब, इट्स ऑलवेज प्लेजर टू टॉक टू यू. जसं तुमचं पॅशन आहे वर्सभर पयलं वेन यू आर कंटेस्टिंग इलेक्शन, ऑफिशियली गेटिंग इन टू एडमिनिस्ट्रेटिव्ह पार्ट ऑफ इट. तुम्ही नो डाऊट यू आर अ ग्रेट फुटबॉलर. यू हॅव युअर क्लब आणि तो पॅशन तुमच्या मदीं आसा. बट एडमिनिस्ट्रेटिवली स्टेट लेवलाचेर जर फुटबॉल चेंज करपाक जाय जाल्यार तुमकां थंय भितर सरपाकूच जाय. तुमचो तो पॅशन त्या दिसा 1 वर्स पयलीं आनी आयचो, आय थिंक इट इज सेम. ऑन द कॉन्ट्री इट इज डबल्ड अप रादर. आणि 1 वर्स जाला आनीक टायम आसा. तुम्ही जसो अप्रोच घेतलेलो, ज्यो बेसीक गजाली आसा त्यो तुमी सगळ्यो दिल्यो. फुडें ज्यो मातसो टायम लागतलो ताका चेंज करपाक, इकोसिस्टमूय चेंज करपाची गरज आसा. आनी ओवर अ कोर्स ऑफ टायम आय बिलीव इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स फुटबॉल वील स्टार्ट चेंजींग. इंट्रस्टींग गजाल की बरेचदा आयुश्यान कॉर्नर करप म्हणजे सायडीक उडोवप. बट दीस एंटायर इंटरव्यू आमी जर तुमी जर पळयला जाल्यार म्हाका दिसता हो कॉर्नराचेर जाल्लो. बट इन फुटबॉल कॉर्नर मेळप म्हटल्यार एडवांटेज, बिकॉज इफ यू किक एंड यू डू अ हेड or maybe you touch, that is a goal that you score. So I think this undoubtedly has been a fantastic location. Kaitar Bab, you will also agree. And also a fantastic place to shoot this interview. Kaitar Bab, thank you very much for joining and all the best for your future tenure. आणि अशेंच फुटबॉलाक वयर व्हरात. आणि सरकाराचो सपोर्ट आसूं नासूं, बट म्हाका दिसता लोकांचो सपोर्ट मेळ्ळ्यार आय थिंक फुटबॉल कॅन चेंज अँड मेक गेट अस दोज ग्लोरी डेज वीच वी हॅव हर्ड इन द पास्ट. प्लेजर इट वॉज. थँक्यू. थँक्यू व्हेरी मच प्रुडंट आणि रोहित बाब, बरें दिसलें. आणि बिहाफ ऑफ एंटायर माय GFA एक्झिक्युटीव कमिटी, वायस प्रेसिडेंट बोथ नॉर्थ साऊथ, थँक्यू तुमकां. आनी अशेंच तुमी आमकां सपोर्ट करचो आनी मोटिवेशन करपाक, भुरग्यांक ह्या क्रावडाक येवपाक सपोर्ट करचो म्हणून मागता. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें. थँक्यू.